माझे नाव रोहन नायक आणि हांव उसगांव ह्या गांवचो एक स्थायीक जावन आसा. आमचो ग्रामसभेक मुख्य प्रश्न कसो आसलो, आमच्या गांवांत आतां ह्यो 13 कितें इंडस्ट्री आसा. भितर आमच्या लोकांक कितेंच हेंचो फायदो जायना. सगळे गाडयांचे कॉन्ट्रॅक्ट भायल्यान, कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्ट भायल्यान, काम जाल्यार जॉबाक जाल्यार जॉबाक येना. फाल्यां कितें आमची नेस्ले कंपनी आसा पळय, भितर आतां जालें एक वर्स भर कितले न्यू कितें तरी बांदला हेंच्यांनी, खंयची तरी बिल्डींग बांदल्या आनी भितर न्यू प्लांट स्टार्ट केला. भितर 90 कितें रिक्वायरमेंट आसले भितरले एट प्रेजेंट सद्या 62 का 65 कितें भुरग्यांक घेतल्या. ते सुद्दां गांवचो एकटो का दोग जाण कोण आसा सगळे भायले घेतल्या. गांवांत आमची लायट वयता, आमची उदक वयता, पोल्युशन आमी खातात, जमीन आमची गेल्या, सगळे आमचे गेला. पूण हे कंपनीन आमकां कितेंच तेंचो बेनिफीट मेळना. तेच आतां ग्रामसभेक आमी डिस्कस केला. तुमी म्हटलें कितें करता हांगा पंच आसून तुमचो कितें फायदो. सगळे म्हटलें आमच्या गांवचो रिसोर्स ते यूज करता आनी आमकां म्हटलें झिरो बेनिफीट ह्या गांवांत. पूण ते एक सांगलां. दुसरें तशेंच कंपनीक हे आतां लोकांक गांवच्या लोकांक उदकाचो प्रश्न आसा. जे एमारा कडल्यो कंपनी आसा पळय, ते कंपनीनी 24 तास तांकां उदक मेळटा. नेस्ले सारकिल्ल्यो सगळ्यो म्हणजे ज्यो कंपनी आसा पळय लोकांक उदक मेळना. आमी तें म्हटलें तांकां की बाबा कितें तरी तुमी हेजेर हें करा. कारण ते थोड्या लोकांक हांगा 20-30 वर्सां आदी बोरवेलाचें उदक पिता लोक. सारके अक्षरशः जाम पडले लोक पिवन उदक. ते थोड्यांक अर्दें वर येता, थोड्यांक 1 वर येता आनी कंपनी हांकां बिजनेस करपाक सारके 24 अवर्स. लोकांक म्हणटा तेजो कितेंच बेनिफीट हे कंपनीचो ना. दुसरी गजाल तशीच आनी एक इशू घातलेलो आमी. ते क्रॉस आमचो ते खुरीसेक आसा आनी देवूळ आसा मारवाचे गड्यांचें. आतां नॅशनल हायवे NH हो आमचो पास जाता न्हू गोवा बेळगांव. थंयच्यान आतां हेजे कडेन पर्यंत ते स्टॉप केला हेंच्यांनी आमच्या खुर्सा कडले. थंयच्यान आमचो खुरीसांनी एक देवूळ सेफ करून कितें तरी प्रोविजन करूंक मेळटा जाल्यार करा म्हणून. कारण थंयच्यान एक 7 जंक्शनां लागता आनी तो इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणजे इंडस्ट्रियल एरिया सगळे यो वस हे जाता. आनी ते एरियेक आतां आमी डेटा काडला RTI घालून की 68 एक्सिडंट जाल्या लास्ट 4 वर्सां. 68 भितर कितलेच जाणांची बाबड्यांची डेथ जाली आसतली. म्हणून आमी तो एक मुख्य म्हणजे तो ब्लॅक स्पॉट हे केला तेंच्यांनी PWD न्हू. आनी मुख्य कितें आसा थंयच्यान आमी सांगलां कितें पोल घाल आनी फ्लायओवर व्हर म्हणून. कारण कित्याक थंय सगळ्यांची घरां पावसान एवरी पावसान घरां बुडटा. फर्स्ट फ्लोर बुडटा, कोणाचे ग्रावंड फ्लोर बुडटा आनी तेंच्यांनी माती घालून तो हें केलें फिलींग करून हें केल्यार लोकांक आनी हांगा रावपाची गरज ना. ओके बरं. आणि हालींच एक उसगांव पंचायतीन एक प्रकरण घडलें, कोणा एका चलयेचो विनयभंग जालो म्हणून. त्या संदर्भात कितें डिस्कशन जालें? त्या संदर्भात आमी पंचायत सेक्रेटरी सॉरी सरपंचा कडेन उलयल्ले की बाबा तूं तितलोच हे आसा, तुजें लक्ष फाटलें काण विचारलें कळ्ळें. ह्यान फुडें कितें जावचें न्हू म्हणून तुवें दखल घेवची जाल्यार कितें जालें जाल्यार पयलीं आमी तुका गड्डतले म्हणटा सरपंचा. कारण हो सरपंच हो गांवचो फर्स्ट सिटीजन आसता. तेज्या कंट्रोलान ही पंचायत उरूंक जाय. खंय तरी मातशें हाडलें कितें जालें तेंच्यानी हो इन्सिडंट जालो, ह्यान फुडें जावचो न्हू म्हणून आमी ताका वन केला. आनी एक प्रश्न हो तुमकां सांगता. म्हणजे हो प्रश्न असो म्हणजे कितें घडलें तें तुमकां सांगता. सरपंचाक आमी सांगलें बाबा तूं सरपंच आसून कित्याक जायना हें. सरपंच आमकां डायरेक्टली सांगता की आमी कांय करूंक शकना. मिनिस्ट्रियल इन्फ्लुयन्स येता, वयरसून आनी कोणाचो CSाचो इन्फ्लुयन्स येता, म्हणजे MLAचो इन्फ्लुयन्स येता. वेरियस आमकां तेणें रिजन सांगलें आपूण कांय करूंक शकना, तुमी चला आनी तुमी करा म्हणटा. आमी सांगलें की एटलीस्ट आमी या आमी गेटी कडेन तर रावन तांकां विचारूया ना तांकां आपया हांगा बाबा येया तुमी, तुमचे कडेन एजुकेशन आसा पळय HR कोण जे येया आनी लोकां कडेन ब्रीफ तुमी कित्याक गांवच्या भुरग्यांक घेयना, गांवच्यांक पेमेंट चड दिवचो पडटा, भायल्यांक कितें कमी दिता तुमी, अशें डिफरंट हो सरपंच आमकां रिजनां सांगता. आतां आमकां खबर ना सरपंचांनी तेंचें कितें लिंक आसा तें. हय. आनी दुसरो एक आसा ती कंपनीच असो की हे पळय ते आतां पेमेंट कमी केला ताका थोडे लोक सपोर्टूय करूंक सोदता. आमी तांकां सांगता बाबा असले हाका सपोर्ट करनाका, जाता तितले लोकांचे बरें करा तुमी. हो सपोर्ट करून कोण बाबडे कामाक वयता तेंचो तुमी पगार खावन हे योग्य न्हू तुमचें. तशें आनी एक भाऊ सांगता MRF कंपनीचो HR एक सर्वेश म्हणून आसा आनी विघ्नेश म्हणून आसा. तेंच्यांनी खंय कंपनीन कितें तरी स्किमी येता कोणा मॅटर्निटी म्हणून बायल प्रेग्नेंट आसा आनी कितें म्हणजे आमचे कडेन थोडे भुरगे एप्रोच जाला. आमी अंडर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की फुल्ली कॉन्फिडन्सली आमी सांगूंक शकना की तेंच्यांनी कितें तरी भितर स्कॅम केला. सर्वेश आनी विघ्नेश म्हणून अशें सगळ्या गांव बरी म्हायती पसरली आनी आमचे कडेन थोडे लोक येयले. आमी तांकांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूं येता लोक बाबडे कोण बायल बरी ना कितें लोकांच्या आरोग्याचे वखदाचे पयशे केन्नाच खावं जायना. ते खंयच्या नाल्यार खंय तुमच्या भायर सरतले आनी आमी पंचायतीनूय विशय मांडला तो तुमी कितें तरी हेजेर तोडगो करा ना दुसरेपण आमी तुमकां हांगा धारेर धरतले म्हणून सरपंच. तुमकां सांगलें पळय नेस्ले MRF ह्यो व्हडले PNG. आतां हे नेस्ले सारकिल्ले कंपनीन कशें एक इशू जाला भुरग्यांचो पेमेंट आसलेलो पळय तो पेमेंट खंय कितें तरी देंवयला आतां. कोण तरी युनियन कितें तरी जाला तेंचें कितें मातशें हें जाला कितें सायन म्हणजे भुरग्यांक कोणाक कॉन्फिडन्सान घेता आसा. आमच्या गांवचे भुरगे वयता न्हू पूण आमी तुमच्या हितूर माध्यमांतल्यान तांकां मॅसेज दिवंक सोदता. तुमी पळय गांवच्या भायरसून येता तुमी म्हणजे गोंयचेच थोडे आसा, थोडे भायले आसा, तुमी येता हांगा आमच्या गांवांत तुमी पोट भरता आनी आमच्या लोकांक दुखोवन तुमी अशें करता तें योग्य न्हू. फाल्यां सकाळीं कितें जालें जाल्यार गांवचे लोक गेटीर येवन तुमचे म्हणजे कितें इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार आमकां जबाबदार धरपाक जाय. ह्यान पयलीं अशेंच जाल्लें
हांगा एक आमी बस हाडिल्ली आनी ते लोकांक खबर आसा बस हाडून लोकांनी गांवच्या लोकांनी कितें केल्लें तें अशें फुडें कितें जावचें न्हू तेंकां आमी वन करता तुमी भुरग्या फुडें कोण मेहनत करून जोडटा पळय तेंचो पगार तुमी कमी करून तेंकां लॉस करूंक हें करूं नाका.